तामू वळख श्रीमती शांताबाई केणी, जल्म 1947, राबितो मडगांव, BHSC B.Ed. फाटल्या 30 वर्सां सावन चिंचोणेच्या सेंट मेरी ऑफ एंजल्स हायस्कुलांत कोंकणी आनी हिंदीच्यो शिक्षिका म्हूण काम करताल्यो. होम सायन्स म्हणल्यार घर विज्ञाना विशींच्यो खाशेल्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात. भुरग्यां खातीर साहित्य बरोवन स्नेह संमेलनांनी सादर करतात. ह्या पाठांत आमी मोनजातीचेर मोग केलो जाल्यार मोनजात लेगीत आमचेर माया करता तें लेखिकेन दाखोवन दिलां. तो दीस शुक्रार आसलो. रंजूच्या बापायन आपणाल्या एका इश्टा कडल्यान एक पाडूक हाडलें. तें तामशा रंगाचें आनी गुबगुबीत आसलें. रंजूच्या बाबान पाडकाक हाडलें तेन्ना दारांतच रंजूचे आईन ताका व्हंकलेक घेतात ते भशेन भितर घेतलें. थोड्या वेळान रंजू आनी ताचो भाव संजू शाळेंतल्यान घरा आयलीं. तांणी पाडूक हांबेता तो आवाज आयकलो आनी धांवत घरांत भितर सरलीं. तांकां पडवेर पाडूक दिसलें. तांणी बटवे थंयच बलकांवार शेंवटिले आनी युनिफॉर्म काडिनासतना तीं पाडकाक सांसपूंक लागलीं. ताचो उमो घेवंक लागलीं. पाडूक बरी अपुरबाय करून घेवंक लागलें. संजून म्हणलें, आवयस, कितलें सोबीत अपुरबायेचें गो. इतल्यान आईन सांगलें, रंजू, संजू, आतां पुरो करात गो. तुमकां भूक लागूंक ना? पयलीं युनिफॉर्म बदलात, हात पांय धुयात आनी जेवंक बसात. चलात, वाडटां तुमकां. भुरगीं कशींच पाडकाक सोडूंक तयार नासलीं. आई, पाडकाक थोडें तण घालतात आनी येतात आमी, रंजून म्हणलें. संजून म्हणलें, हय हय, तामूक इल्लें उदकय पियेवंक दितां. अशे तरेन पाडकाचें नांव तामू दवरून बारसो जालो. सदांच भुरगीं शाळेंतल्यान येतकच तामू वांगडा खेळटालीं. तामूय तांचे वांगडा उडक्यो करून धांवत खेळटालें. तामूक तण, पेंड, उदक अशें खाण भुरगींच घालूंक लागलीं. तामू बसता ती वारांदांतली सुवात तींच नितळ करतालीं. ह्या कामांत तांकां खोस भोगताली. तामूचें शेण भरून गायरेंत घालतालीं. ते पासत झाडां रसरशीत जातालीं. पोरसूं फुलां फळांनी भरतालें. तामूक न्हाणयता तेन्ना तर तांकां खूब मजा येताली. भुरग्यां वांगडा तामूय व्हड जावंक लागलें. ताचें तांबडें आंग चड तिकतिकीत दिसूंक लागलें. ताचीं शिंगां ल्हानच आसलीं खरीं, पूण सोबीत. ताची शेपडी म्हणल्यार एक केंसाचो गोंडोच. तामू दिसान दीस सुंदर दिसूंक लागलें. तें पाडूक उरूंक नासलें तर आतां गाय जाल्ली. थोड्या दिसांनी तिका एक पाडूक जालें. घरांत जाणट्या नेण्ट्यांचे खोशयेक शीममेर उरली ना. रंजू आनी संजू उमेदीन नाचूंक लागलीं. पाडूक काळें कुळकुळीत आसलें. रंजून पाडकाक पळोवन म्हणलें, आमी हाका काळू नांव दवरुया. तामू भरपूर दूद दिवपाक लागली. आई वा बाबा तामूचें दूद काडटालीं. दूद काडटना बाबा संजूक वा रंजूक आपोवन तामूक खाण घालूंक लायतालो. दूद काडचे पयलीं बाबा काळूक लुचयतालो. दूद काडटना बासरी वादनाची कॅसेट लायतालो. तामू बासरेची धून आयकत अचळय दूद काडूंक दिताली. दूद काडटा काडटा बाबा रंजूक आनी संजूक एक एक ग्लास दूद पिवंक दितालो.
तें दूद गरम तशेंच रुचीक आसतालें. काडिल्लें थोडें डेरींत घालतालो. आयिल्लो गेल्लो सोयरो धायरो तामूचें दूद पिवन धादोशी जातालो. बाबा वा भुरगीं नेमान तामूक पाडका वांगडा चोरूंक व्हरतालीं. मागीर ती रवंत करूंक बसताली तेन्ना काळू, रंजू आनी संजू हांच्या संबंदांतली माया तिच्या दोळ्यांतल्यान पुराय जाणवताली. गोरवा पाडव्यांक तामूक न्हाणोवन तिका कुकमाचो तिबो लावन फुलांच्या माळांनी तिच्यो आरती करतालीं आनी पोळे खावंक घालतालीं. खंयचीच परब आसल्यार तर सांगूंकूच नाका. घरांतल्या सगल्यांचे पयलीं तिका गोड पान पयलें आसतालें. एकदां रंजू शाळेंतल्यान घरा येतना निसरून खळयेंत पडलें आनी पांय झरकटलो. घरा येतकच आईन ताका वखद लायलें. तें बाबडें दुखीन न्हिदलें. हें पळोवन तामू थेट भितर रंजू न्हिदिल्ले थंय गेली आनी रंजू म्हऱ्यांत बसली. कशीच हालना. निमणें रंजूच जेन्ना उठून भोंवंक लागलें तेन्नाच ती भायर वचून आपल्या जाग्यार बसली. अशी ती मायेस्त तामू. रंजू, संजू व्हड जाता जाता तामूचीं वासरां पाडकां अशी फामील वाडली. घरांत 10-12 गोरवां जालीं. रंजू लग्न जावन कुंभार जुंवे सावन करमळे पावलें. बाबाक दिसलें आमगेर आतां खूब गोरवां आसात. रंजूक एक गाय दिवया म्हणजे ताका दूद दुभतें उणें पडचें ना. बाबा रंजूगेर गेलो. ताका शिबरी गाय दिवन परत आयलो. ते राती तामू आकूळ पिकूळ जाल्ली. काकुळटेन हांबेर घालताली. दुसऱ्या दिसा सकाळीं आई गोठ्यांत वच जाल्यार कितें पळयतली? शिबरी थंय हाजीर आनी तामू शिबरेक मायेन चाट्टा. एक दीस बाबा अचकीत दुयेंत पडलो. ताचें सैराण गेलें. ताका घरघर लागली. घरांत रडारड आयकना फुडें तामू आनी तामुली फामील हांबेवंक लागली. तामू बाबा म्हऱ्यांत वचून बाबाक हुंगूंक लागली. तिच्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवपाक लागलीं.